गीत घेऊया पेज 129 I-22. देव बरी सांज दिव तुमकां सगल्यांक. तुकाय देव कृपा दिव. तुमी हांगसर आसलेल्यांक आनी कितलीं जाणां आख्ख्या संवसारांत सान हांगसर हाजीर आसात. कित्याक सायबाचे विनोतीन लोकांक खूब बरेपण जालेलें आसा आनी ह्या फुडें आनिकूय जातलें. कित्याक आमी सगलीं जाणां बरोबर एकठांय जावन खतखतीत मागणी करता. ह्या मिसान आमी जसिंटो ट्रवासो ताचे पासत मागता, कित्याक ताचो आयज बर्थडे जावन आसात. त्याच प्रमाणे दिनवासनी आनी बर्थडे रॉक फेर्नांडीसाचो, ताचेय पासत आमी मागया. बरी सावथ भलायकी हे फामिली पासत लॉरेन्सिनो रॉड्रिगीस आनी तांच्या सगळ्यांक घरच्यांक. तुमची खाजगी मागणी आसात ती मनांत दवरात. दोळे बंद करया. कितें म्हणून मागोवंक आयिल्लीं आसान आमी आयज हें आमच्या मनांत हाडया. आमकां तर पेकोवणी जाय. खंयचोर पेकोवणी जाय, कसली पेकोवणी जाय. काम वो दुसरें कितें जाय पळय तें आमी मागोवंक आयल्या. आमचे पासत वो दुसऱ्यां पासत तांकांय आमी हाजीर करुया. म्हाका सांडून वचूं नाका सर्वेस्परा. देवा म्हज्या पयस रावूं नाका. वेगी वेगी ये सायबा, तूंच म्हजो तारोक. ही कल्पना मनांत आनी काळजांत दवरुया आनी ह्या मिसान आतां आमी तीपणी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. पातकां आमी खूब कोत्ता आमच्या चिंतनांनी आनी आमची चिंतनांक आसा म्हणटत आमची भावना उत्पन्न जाता. म्हणटत भावनांनी आमी पातकान पडटा. उतरांनी आमी कोत्ता आनी आमची चालूय पातकी जावंक लागता. खूब पाटी आमी दुसरीं आमचे भोंवतणी आसा म्हूण पुऱ्यान आमी तांकां लेखोंक ना. कित्याक लागून आमच्याच चिंतनांनी, आमच्याच भावनांनी, आमच्याच गोरवान भरून आसा. असलें पातक आतां आमी कबूल करया. मनशांचेर आमी पातयेल्या वो आपलेपणांत आमी जियेल्या, पूण देवाचेर पातयेवन जिवंक ना. कुरपेन भरलेलीं मनशां, पूण हे भाशेन आमचें जिवीत सारूंक ना जाल्यार ह्या कुरपेच्या नोयनाच्या दिसांनी ही आमकां कृपा बरे भाशेन जिवंक मेळटलीच. कित्याक सायब आमचे पासत मागता. तर आमी सगळीं हात जोडया, दोळे बंद करया. जाणो आनी नखो पळय तीं पातकां आमचे भितर आसा तितलीं आमी भायर काडया आनी सगळीं जाणां बरोबर म्हणया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सुदान सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन हो आशिर्वाद घेवया.
सोरपोदिदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. Amen. तुजी बुजवण आमकां दी आनी सर्गींच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. भयणीनो आनी भावनो, आतां आमी देवाचें उतर चित दिवन आयकुया. जेरेमियास प्रवादियाचें पुस्तकावेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशाचेर विस्वास दवरता आनी मनशाचे आदारार पातयेता आनी जाचें काळी सोर्वेस्पोराचेर ना त्या मनशाचेर शिराप. ओरोंतांतल्यान सुकलोलें तोंड कशें तो. बरें आयल्यार तें पळोवंक ताका दोळे नात. ओरोनांत सुक्या कोरद्यां जागण्यार कारे आनी लोक नासलोल्या गांवांत तो जियेता. जो मनीस सोर्वेस्पोराचेर पातयेता आनी जाचो विस्वास सोर्वेस्पोराचेर आसा त्या मनशाचेर आशिर्वाद. आपणी पालां उदकांत पावयतल्या वालाचे देगेर रोयलोल्या झाडां वरी तो. गोरमी पडटोच ताका भिरांत ना. ताची पानां सदांच पांचवी. पावस नासलोल्या वर्सा ताका परवा ना आनी फळां दिल्या बोगार तो कदींच रावना. काळीज म्हणल्यार सगळें वोंड घातकी. ताका बऱ्या मार्गार हाडूंक उपाय ना. ताचेर गूट कोणाक तावे. हांव सोर्वेस्पोर जण एकल्याच्या काळजाचो ताव घेता. ओतोस कोन्नान हांवूच विस्कुटून पळयता आनी जो एकल्याच्या कोरन्यांनी आनी वावराच्या फळा प्रमाणे मोजोरी दिता. देवाचें उतर हें. देवाचे वडकार. आमचो जबाब जावं दी. सोर्वेस्पोराचेर विस्वास तेवता तो खरेंच बागी. सगळे म्हणया, सोर्वेस्पोराचेर विस्वास तेवता तो खरेंच बागी. जो मनीस नोस्त्याची बूद घेवन चलोना वो पातक्यांच्या मार्गार भोंवना आनी ओदोर्मी मनशाचे सांगाताक बसोना तो खरोच बागी. सोर्वेस्पोराच्या उपदेशांचेर ताचो संतोष. दीस रात ताचे नेम तो म्हणत नियालीत आसा. जबाब सोर्वेस्पोराचेर विस्वास तेवता तो खरेंच बागी. वावत्या वालाचे देगेक लायलेल्या रुखाक काळा प्रमाणे जातात फळां आनी कदींच बावून पडोनात ताजी पानां. असल्या रुखा वरी तो मनीस सगल्यो ताच्यो कोरन्यो सुफोल. जबाब सोर्वेस्पोराचेर विस्वास तेवता तो खरेंच बागी. पूण नोस्त्या मनशांचें अशें न्हय, दुबाव विण अशें न्हय, तें कोण जाणोय. वाऱ्यान उबोवन वेता तसलें पोळ बऱ्या मनशाची वाट सोर्वेस्पोरार राखता आनी नोस्त्यांची वाट निसणटोनाक पावयता. जबाब सोर्वेस्पोराची विस्वास तेवता तो खरेंच बागी. उद्गार. बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून
ते सांबाळतात आपली आनी आपल्या तिरायेक लागून पीक दिताय ती सुभागी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. जेजून फारिजेवाक सांगले, कोण एकलो गिरेस मनीस आसलो तो तांबडी आनी नाजूक आंगोस्त्रां न्हेसतालो आनी दिसाच्या दिसा वरां डोबाज्यान बरी बरी जेवणां करीत आसलो. आनी लाजार नांवाचो एक भिकारी सगलोच चोवण्यांनी भरलोलो ताच्या दारवट्याशी पडोन आसतालो. गिरेस्ताच्या मेजाचे पडटा ते खावन आपले पोट भरूंक तो आशेतालो. सुणी लेगून येवन ताची चोवनां लिवतालीं. मागीर जालें तें हें, तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका आब्राच्या गोपांत व्हरून दवरलो. तो गिरेस्तूय मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. येमकोनाच्या 8वें आब्रामाक आनी ताच्या गोपांत आसलेल्या लाजाराक ताणें पयस तावन देखले आनी अशी बोब मारली, आब्राम बापा, म्हजे चुचुरे दवर आनी आपल्या बोटाची तेंबी उदकान बुडोवन म्हजी जीब थोंडावंक लाजाराक धार, कित्याक ह्या उज्यान हांव बारी वळवळटा. आनी आब्रामान म्हणलें, पुता म्हज्या, तुज्या जिवितान जितले तुवें सूख भोगलें तितले लाजारासान दूख सोंसलें म्हूण उगडास कर. म्हणटोच आतां ताका बुजवण मेळटा आनी तुका दोगदोगताय. तितलेंच न्हय, कोण हांगा थावन तुमचेशी वचूंक सोडीत जाल्यार ताच्यान जायना, न्हय म्हूण थंय थावन हांगाय येवंक जायना. कित्याक आमचे आनी तुमचे मोदें मोठे व्हडले. तेन्ना ताणें म्हणलें, बापायच्या घरांत धाड म्हूण तुजे म्हाका 5 भाव वातेर येना जावंक ताणें तांकां शिटकावचें. पूण आब्राहान ताका सांगलें, तांकां मोइजेस आनी प्रवादी आसात, तांचे तांणी आयकुचें. ताणें म्हणलें, तशें न्हय आब्राम बापा, मेलेल्यांतलो कोणूय तांचेशी वचत जाल्यार तें मन बदलतलें. शेकी आब्राहान ताका सांगलें, मोइजेसाचे आनी प्रवाद्याचे ते आयकोना जाल्यार मेलेल्यांतलो सोत रिकचें ना. वाकानी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, एक्सरसायज कोत्ता न्हय, थोडीं जाणां धांवता कितें कोत्ता, पूण इंतेसांव कितें, थोड्या जाणांक बारीक जावंक जाय, गोट जावंक जाय. दुसऱ्यांचे इंतेसांव कितें, तिसऱ्यांचें कितें, दोतोरान सांगलां म्हणून, ओ इश्टांनी सांगलां म्हणून. आतां पळयात, इंतेसांव वेगळे आसा पूण सगळीं जाणां एक्सरसायज करतात. म्हणटच भायल्यान आमी कितें कोत्ता तें हिंचोर आदारलेलें आसता. भितर
मनांत आमी तें सारकें स्पश्ट दिसोंक जाय तशें कोत्ता आमी. आनी ताका लागून हे भायले आमचे पळय एक्सरसायज आसा ती ताका लागून जाता. म्हणटच भितरले आमी सारकें पळोवंक जाय. ताचे भितरले इंतेसांव कितें आहा तें आमी पळयना. आयची वाचपां आमकां सांगतात तें पळोवंक जाय म्हणून. तो ग्रेस मनीस ताची इंतेसांव कितें आसलेलें, तो फकत आपल्यापणान जियेतालो. ताका फकत सद्दां बरें जेवण करूंक जाय आसलेलें. तो आपूण खातालो, दुसऱ्यांची पर्वा करनासलो. दुसऱ्यांची पर्वा करनासलो म्हणजे कितें, थिचोर एकलो आतां भिकारी आयला, ताका ताच्या मेजा वयलें कितें पडटा पळय तें खावन ताका पोट भरूंक जाय आसलेलें. तो ताका दिता ना. ताका तो वळखच ना, ताका तो पळयना. कित्याक आपल्याच गोरवान भरलेलो आसा, आपल्यापणान तो आसा, दुसऱ्यांची पर्वा करिना. म्हणटच कोणाचें म्हणून तो आयकता, कोणाचेंच आयकना. मागीर मेल्या उपरांत कितें म्हणटा पळयात. मेल्या उपरांत तो त्या जाग्यार आसा जंयसर तो वळवळटा, ताका तान लागल्या आनी तो पळयता, अरे तो लाजर भिकारी थिचोर वयर आसा अब्रामाच्या गोपांत. तो अब्रामा कडेन विनंती करता, ताका धाड आनी भायल्यान म्हाका तरी हो विसव मेळ्ळो न्ही. तो म्हणटा ना, जायना तशें. तुज्या वेळार काळार तुवें बरी मौज मारली न्ही, आतां हें तुका ताचो परिणाम. तुवें कितें केलें तेन्ना ताचें तूं आतां भोगताय. तो म्हणूंक लागलो, आतां लाजरासाक म्हज्या घरा धाड, 5 भाव आहा म्हजे, ते हांगसर पावना जावच्याक, ताका मातशी शिडकाय म्हणून सांग. ना म्हणटा तो. कित्याक ना, तिचोर आमकां खूब दिल्लें आसा, बरयल्लें आसा, खूब आयकलेलें आसा. कोणाचें आयकलेलें आसा? मोइजेसाचें, प्रोवाद्याचें. मोइजेसा उदेशी तें मनामेत मेवलेलें आसा. प्रोवाद्यांनी कशे भाशेन जेवंक जाय तें लोकांक शिडकायलेलें आसा. आतां तांचें तो आयकना आनी तेणें आयकोंक ना जाल्यार मेलेल्यांतलो उपरांत कोण गेलो जाल्यार तें आयकोचें ना. म्हणटच कितें जालां, जेन्ना आमी आपल्यापणान जियेता तेन्ना आमी दुसऱ्यांचें बिलकूल आयकना. तो गरीब थिचोर आसा, तो कितें म्हणटा थिचोर ताका, ताणें उलोवंक पर्यंत ना, पूण तो थिचोर आसा. ताणें बिलकूल ताका पळोवंक ना आनी तो कितें आपल्याक सांगता ते पर्यंत ताणें आयकोंक ना. हे भाशेन आमचे मदें घडटा की ना? पळयात, आमची भोंवतणी सगळीं जाणां आहात, इतली मोगान आमी जियेता, घरचीं एकामेकाक आमी पूर्णपणे वखता. म्हणजे कितें, भितरले इंतेसांव पर्यंत आमी जाणो तांचें. आनी हाका लागून आमी एकामेकाक मदत करूंक जाय. पूण केन्ना म्हणून कोत्तेले आमी, जेन्ना आमी आमच्या आपलेपणांतलीं भायर सरतल्या तेन्ना की आमी तशें करूंक जाय. भायर सरलीं की ना, मागीर कितें आहा आमचे मदें? आमचे मदें देव आहा. देवाक एकवटून आमी करूंक जाय. कित्याक आमी तर क्रिस्तांवां जाल्यार आमकां सगळ्यांक जेजू सोबें एक नवें जिवीत आसा. आदलें जिवीत एकसूरपणाचें गेलें, तो देव आमचे सोबें आसा. आनी देवान आमकां कितें सांगलां जेजू उदेशी, एकामेकाचो मोग करात. आनी कसो? जसो ताणेन केला ते भाशेन आमी एकामेकाचो करूंक जाय. ताणेन केला म्हणजे कितें? आमी तर जेजू सोबें आसा. आमी जेजू सोबें आसा म्हणजे कितें? आमी जावन आसा ताचे सांदे. जशे भाशेन हे कुडींत आमचे वेगवेगळे सांदे आसा, तेच भाशेन आमी जेजूचे कुडीचे सांदे आमच्यान एकसूरपणान जिवंक जायना. आनी हाका लागून आमी एकामेकाचो परामर्श करूंक जाय. आमच्या बोटांक तर, पांयाच्या बोटांक कितें लागलें, एक जुवार पर्यंत चाबली
जाल्यार आमचें आख्खें आंग थिंचूर वेता, थिंचूर मदत करूंक येता. तेच भाशेन जेन्ना आमी दुसऱ्यांक पळयता तांकां कितें तरी उणें आसा जाल्यार तें आमकां रोखडेंच कळोंक जाय. कळटलें केन्ना? जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान जियेता तेन्ना सोंपेपणी आमी ताका आदार करूंक लागतले. आनी तातूंत व्हडलें कांय ना, कित्याक तीच आमचीच कूड जावन आसा, कित्याक आमी सगळीं जाणां जेजूचे कुडींत जियेता आनी हाका लागून आमी एकामेकाक मदत करूंक जाय. हें सोंपेपणी जायना आमचें, कित्याक आमी सगळीं जाणां गोरवान भरलेलीं आसा, आपल्यापणान भरलेलीं आसा. दुसऱ्यांक ना, हांव म्हजेंच पळयता, दुसरी म्हाका मागीर दुखयतली, भिरांत आसा आमचे मदें. ना, जेन्ना आमी जेजू सोबे आसा तेन्ना आमी दुसऱ्यांक पावतले ती आमकां दुखयत पर्यंत जाल्यार आमी तांकां बरेंपण दाखयतले. पूण कशें तें? फकत ताका एकवटान. आतां तुमकां थोडें सायबाचें जिविताचेर नदर मारूंक दिता. गोंयचो सायब फ्रांसीस शावेर तो आपल्यापणानूच जियेतालो. ताच्या रुमान एकलो आसलोलो पिटर फाव्र म्हणून, आनी एकलो कोण आयलो, इनास थोंटो, आनी तो तांचे बरोबर आसलोलो. हाका तो बिलकूल लेखो नासलो, कित्याक भितरल्यान इंतेसांव वेगळें आहलें. हाणेन इनासाच्या फामिलीन आमच्या फामिलीक वायट केल्लें, ताका लागून हांव ताका किंकोंत कोत्ता. पूण तो कितें करूंक लागलो? वय, हांवें तांकां वायट केल्लें, पूण आतां हांव जेजू सवें ताका बरें कोत्ता. तो ताका मदत करूंक लागलो. वो फ्रांसीस शावेर कॉलेजीन आसतना बरी मौजां मारतालो. तो ताणें भोंवतालो, शिरीदोरां आसलेलीं, ताणें वडो नासलेलें, आनी वो ताका पयशे दितालो. पूण ताका सदांच शिडकायतालो, फ्रांसीस, तुका हें सगळें मेळ्ळें जाल्यार तुजो जीव तें वगडायलो जाल्यार कसलो अदाव तुका? ताका तें आयकूंक बिलकूल मान्य नासलेलें, कित्याक आपले जिद्दीचो आसलेलो. इंतेसांव कितें, म्हाका व्हड जावंक जाय, तूं म्हाका कोण सांगपाक हें सगळें सोडून दी म्हणून? ना, हें म्हाका जाय, म्हाका व्हडपण दाखोवंक जाय, म्हजे फामिलीचो आबरू केलेलो आसा तो हांवें आतां गोड दवरूंक जाय, तर म्हाका म्हजें व्हडपण दाखोवंक जाय. हें ताचें इंतेसांव आसलेलें. तें सोडून दिवपाक तो तयार नासलेलो. मनशाच्या भाशेन ताका जिवंक जाय आसलेलो. देवाची येवजणे प्रमाणे नाका आसलेलें. पूण वो ताका बरें करीत रावलो. इनास सोडूंक ना, बरें करीत रावलो, कित्याक तो जाण आसलेलो ताच्या मनांत कितें चलता पळय तें, आनी कसले परिणाम ताचेर आसा पळय ते, कोण ताचीं चिंतनां बदलता पळय तो, देव न्हय, मनशां. आनी ताका लागून तो बरें करीत रावलो. शेकी 3 वर्सांनी ताचो बदल घडोवन आयलो. आनी बदल घडोवन आयल्या उपरांत ताणें आपलें जिवीत सगळेंच जेजूक ओपून दिलें. आनी एक आमचें मागणें आसा, प्रेयर ऑफ जनरॉसिटी म्हणटा. डियरेस्ट जीजस, टीच मी टू लव अँड सर्व यू एज यू डिजर्व. आमी देवाचो मोग कोत्ता, एकामेकाचो मोग कोत्ता, पूण कशे भाशेन करूंक जाय? जेजू तुजें सवें आसा, जेजू म्हजें सवें आसा, हें म्हज्या मनांत हाडूंक जाय. म्हणटच हे भाशेन टीच मी टू बी जनरस अँड मॅग्नानिमस. बरें सगळें तुजे पासून हांवें करूंक जाय, कित्याक तुजो खरो मोग हांवें करूंक जाय. टू गिव अँड नॉट टू कावंट द कॉस्ट. दिवपाचें आनी चिंतपाचें न्हय. दिताना जेजूनच आमकां सांगलां, दावो हात उजवो हात, एका हातान आमी केलें तर दुसऱ्या हाताक तें कळोंक फावना. इतलें उदारपणान आमी दिवंक जाय. टू फायट अँड नॉट टू हीड द वुंड्स. झुजताना आमकां खूब त्रास जातले, आमकां ताचो परिणाम जातलो, पूण भियेनाकात. ह्या झुजांत आमी फुडें वेताना आमकां जोखमी जाले जाल्यार भिवपाची गरज ना. देव आमकां राखतलो, सांबाळटलो. टू लेबर अँड नॉट टू आस्क फॉर एनी रिवॉर्ड. काम करपाचें फकत कितें मेवतलें म्हणून न्हय, काम करूंक जाय, कित्याक देव म्हजे सवें दुसऱ्यांक दिता तें हांवें आडावंक फावना. फकत देवाची येवजणे प्रमाणे जियेता जाल्यार बरें आहा. देवाची येवजणे प्रमाणे जियेना, म्हजे पासत जियेता जाल्यार पयलें वाचप सांगता ते प्रमाणे तें हांवें करूंक फावना. अशें आयच्या वाचपांनी
आमकां सांगलेलें आसा आनी फ्रांसीस शाबेरान हें मागणें आपणायलेलें आसा. तुमी जाणात मागीर तो मेल्या उपरांत ही कुरपेची नोयनां कित्याक लागून स्टार्ट जाली, कित्याक एकलो आमचो जेजूट पाद्री 1633 वर्सां असलीच एक व्हडली इगोर्ज आसा नापोली म्हणटा पळय ते इटालियाच्या गांवांत, आनी तो सुपरवायज करतालो. हातोडी त्या कामगाराच्या हातांतली सुटली वयतान आनी ताची तकलेर पडली आनी तो सादोरलो, निणवलो आनी बेशुद्ध जालो. डिसेंबराचे 12 तारखेर 1633 वर्सां फेस्त जाल्ले ते मागण्यांत आसलेले. सायबान खूब मिलाग्री केल्ल्यो, आतां ती एक मिलाग जावच्याक मागणें कोत्ताले. हो जेन्ना शुद्धींत येतालो तेन्ना तो मार्चेलो मास्ट्रेली म्हणटालो, सायबा म्हजे पासून विनंती कर, म्हाका पेकोवणी हाड. जानेवारीचे 4 तो मोत्तालो, सोंतेसांव लायले आनी गोंयचो साहेब ताका दिश्टी पडलो आनी तो म्हणूंक लागलो, तूं मरचो नाय आतां, तूं आतां तुका पेकोवणी मेवतली, पूण तूं मोत्तलोय 2 वर्सां उपरांत मारतीर जातलोय जपानाक. आनी ताका सांगलें कुरपेची नोयनां स्टार्ट कर. कुरपेची नोयनां वय म्हणटत कितें करूंक जाय आमी ह्या कुरपेच्या नोयनांत? सगल्यांनी वचोन कुमसारान सगळें भितर कितें आमचें इंतेसांव आसा तें सारकें ना जाल्यार आमी तें कबूल करूंक जाय. कित्याक लागून म्हण आमी फोटी मारता, कित्याक लागून आमी गाय सोंवता, कित्याक लागून आमी रागार जाता, कित्याक लागून आमी कितेंय कोत्तात तें कित्याक लागून जाता. हें आमी नोको जाल्यार आमी बेश्टीच जियेता. आतां आमकां स्तोत्रांत सांगलां, जो मनीस नश्ट्यांची बूद घेवन चलोना वो पातक्यांच्या मार्गार चलोना वो धर्मी मनशाच्या सांगाता भोंवना, तो खरेंच भागी. म्हणचें कितें, हें सगळें आमचे भितर जाता आनी दुसरी भायर आहा तीं आमकां हे भाशेन लेखतात आनी आमकां उत्तेजन दितात. ती आमकां तांचो परिणाम आमचे सोबेन जाता. म्हणटत नश्ट्या मनशांक कोण जाणें वाऱ्यान उबून वेता तसलें पोल. आमी ते भाशेन वाऱ्यान उबून वेता तसलीं मनशां जावंक फावना. आमकां एक तरी कारण आसूंक जाय कित्याक लागून आमी कितें कोत्ता पळय तें, कित्याक लागून आमी हे भाशेन उलयता. इतलीं वर्सां जालीं ताचें शी येता, कित्याक आयज पर्यंत तो आमचे बसत विनंती करता. जें ताणें तेन्ना केलें तें ताचो परिणाम आतां पर्यंत आमचेर जाता आनी हे भाशेन आमचेरूय जातलो. आमी तर आमचें जिवीत बरे भाशेन जियेत जाल्यार खरेपणी देव आमचें सगळें वावुरतलो आनी दुसऱ्यांक बरेपण दितलो. हाका लागून आमी उदार काळजाची जावंक जाय. ही कृपा आमकां मेवता. म्हणटत कुमसाराक गेलीं की ना, हें भितरलें सगळें आमी भायर काडलें की ना, देवाचेर दवरलें, आमकां ताचो पवित्र आत्मा मेवता आनी जेजूच्या एकवटान आमी जिवंक लागता आनी हे भाशेन आमचें जिवीत बरें जावंक लागतलें. भयणीनो आनी भावनो, आमचें जिवीत आहा बरें, पूण अदीक बरें करच्याक आमचें इंतेसांव कितें तें आमी जाणो जावंक जाय आनी हें इंतेसांव जाणो जावच्याक आमकां ताची मदत जाय. ताका जितली आमी आजीर जातले हांव, तो आमचे भितर आसा, ताका जितलीं आजीर जालीं की ना ताचें सगळें आमचें सवें येवंक लागतलें आनी आमचीं उतरां, आमची चाल, आमचें सगळें बरेंपण दुसऱ्यांक मेळोवंक लागतलें आनी हे परी दुसऱ्यांकूय आमी जेजूशी ओडून घेतले हांव. असलें जिवीत आमचें सारच्याक ह्या पयल्या नोयनाच्या दिसा आतां आमी थोडो वेळ मागण्यांत रावया. हें मागणें हांव तुमकां सदांच सांगता करात म्हणून, कित्याक हें सोंपें मागणें आनी सोंपेपणी तुमचें जिवीत बरें जावंक लागतलें. न्हिदच्या आदीं 5 मिनट, उठ्ठाणा 5 मिनट जेजू सवेसारात. जेजू आमचे भितर आसा न्हय, कशें आमीच्यान सारूंक जाता. सुस्कार घेता न्हय तेन्ना सुस्कार आमचे भितर भरून येता. जशें उदक आमी आणयेंत घातलें की ना, आणयेंतलें सगळें उदकान येता, तेच भाशेन जेजू सोबें आमची चिंतनां बरी वायट, आमची भावना आनी आमची चाल ताचे सोबें आसा. ताच्या नांवान ती भायर काडया.
जेजू 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 सुस्कार खाबा जाय सो जेजू म्हणया आनी सगळें ताच्या नांवान भायर सोदतलें मागीर ताचें दवरलें की ना ताचेर तो आशिर्वाद घालता बरी वस्तू अदीक बऱ्यो करून वायट आहा त्यो काडटा आनी ताचें बरेंपण आमचें सगळें दुसऱ्या सुस्कारान भरोवन येता जशे भशेन आणयेंत आमी दुसरे फावटी उदक घातलें की ना मागीर आमी बोट लावन सगळें तितलें आणयेंत आहा तितलें भायर काडटा आनी ते भाशेन आनीक बरी जाता नितळ जाता पूण ती जावंक ना आनीकूय मागीर आमी कितें घेता साबू घेता आनी ते मागीर ते स्क्रबरान साफ करता पूण ती नितळ जावंक ना एक पाटी 2 पाटी 3 पाटी 5 मिनट लागतात तेच भाशेन 5 मिनट जेजून आमी बरोवन आयलीं जेजू जेजू म्हणलें की ना 5 मिनट सारकी नितळ निर्मळ जातलें हांव जेजू जो आमचें सगळें आसा तो उजवाडाक येतलो आनी हे भाशेन न्हिदोंक गेलीं की ना आमी जेजूच्या एकवटान न्हिदतले हांव आनी तो आमकां थाऱ्यार हाडटलो 1 वर न्हय 3, 4, 5, 6 वरां आनी सकाळीं ताचें सगळें उठ्ठलें हांव आनी उठलीं की ना ताका एकवटान रावया आनी दिसभर मागीर ताचे कृपेन भरोवन आमी जियेतले मोबायल आमी चार्ज करता तेच भाशेन आमचें जिवीत जेजून चार्ज जालें की ना मागीर तो आमकां मागीर दाखयतलो कितें म्हणूंक जाय कितें करूंक जाय आनी सगळोकूच ताच्या एकवटान आमी रावतले हांव आयकतना जेजू सगळें आयकतलें हांव उलयतना वावुरतना सगळें करतना जेजू सगळें हे भाशेन जें सायबाचें जिवीत आसलेलें ते भाशेन आमचें जातलें इतलीं उदार काळजाचीं जातलें हांव हें जावंक जाय आमचें तें सांग तर म्हज्या भयणीनो आनी भावनो आमी आयकलेलें आसा प्रॅक्टीस करया सगळीं जाणां आमचे हात अशें उंटयेन दवरया दोळे बंद करया प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी सुस्कारान भरोवन येता आनी हो सुस्कार जावन आसा जिवीत तो जिवितान आमी भरोवन आयल्या जेजून आमी भरोवन येता जेजू जावन आसा जिवीत आनी सगळें आमचे भितर आहा तितलें जेजू सगळें आसा तें सगळें जेजू सगळें दवरया आमच्यान कांयच ताचें सुरशिल्लें लिपोवंक जायना ताचें सुरशें दवरलें की ना तो आमकां तातूंतली सुटका दितलो ही चिंतना बरी ओ वायट आमकां आमचें जिवीत कंट्रोल करची ना पूण जेजूच्या ताब्यांत केली की ना जेजू आमचें जिवीत चलयतलो आनी ताका आमी सहकार करतले हांव आनी हे परी आमचें जिवीत देवाच्या भुरग्यांचें खरें जिवीत जावंक लागतलें आनी ह्या संवसारांत जियेतना संतोशान शांतीन आमी जियेतले हे भाशेन आतां मागण्यांत आसता म्हणटोच आमी सगळीं जाणां जेजूच्या एकवटान आसा आनी हे परी आमी एकामेकाक तेंको दितले हांव सगळीं तुमची मागणी आसा ती मनांत हाडात जंयसर तुमकां पेकोवणी जाय कुडींत कुडीच्या सांद्यांनी मनांत ओ भावनांनी ओ तुमच्या इंतेसांनी आमच्या ओतम्याच्या पावंड्यार आमकां पेकोवणी जाय जाल्यार आमी चडशीं आपलेपणान जियेता जेजू सगळें जिवंक आमी कृपा मागया कृपेन आसा आमी पूण ही कृपा जिवंत करया जिवाळ करया जेजूच्या एकवटान आमी रावया आनी आमी अदीक आनी अदीक जेजू सारकीं जावंक लागतले आनी हे भाशेन आमचे पासून मागलें म्हणटोच जाणीं आमकां मागण्याची विनंती केलेली आसा तितल्याय पासून आमी मागया आमी खूब जाणांक सांगलां आमी तुमचे पासून मागता म्हणून लिस्ट व्हडलें आसत पूण सगळ्या जाणांक आमच्या काळजांत दवरया आनी ह्या वेळार जेजूक एकवटान रावलीं आमी म्हणटोच आमी सगळीं जाणां ताचें सगळें आसा म्हणटोच आमकां पेकोवणी मेवतलीच कितल्या जाणांक पेकोवणी मेवलेली आसा आनी हे कृपेच्या नोयनांच्या दिसांनी आमकां मेळोंकूच जाय तर आमी हे भाशेन मागणें करता आसतना आमची भाव भयणां ह्या संवसारांत शिंपडलेलीं आसा तितल्याय पासून आमी मागया फकत कोरोना व्हायरसूच न्हय कितलींचशीं आनीक दुयेंसां आसात डायबिटीज आसात प्रेशर आसात बाकीचीं कितलींचशीं हीं सगळीं आमी तांकां आमच्या काळजांत दवरया आनी आमी तांचे पासून मागया
सोरपोदेदारा आनी कक्ळुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणायन आयकून घे यावचीत सुरू जाल्ली पेस पिडा निरोंद्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताचे कुटुंब जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. गीत घेवया पेज 40 C28. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपोदेदार देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सुर्गीच्या बापा तुज्या हातांतली आमी घेतल्यान ती देणी तुका आमी आतां भेटयता तांचेर तुजी दोयाळ दिश्ट घाल आनी हे भेटोवणी वरवीं आमकां आमच्या पातकांतले बांदपासांतली सुटोय आनी तुज्या भुरग्यांची स्वतंत्रताय भोगूंक पावय हें आमी मागता जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया ओय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्वकारी आनी सोर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फाव हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो नवी करूंक आमची मनां शुद्ध करूंक आमची काळजां फावो कोत्ताय आमकां भुरग्यांक तुज्या हो नवो काळ सोडवणेचो आमच्यो आनी म्हणया आमच्या बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडार जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवांशान उतरेकता तूं आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजबोदकी पदवी आनी मोहिमा तुजीच शासनाच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरूम दुतांक म्हणलें आनी आतां हांगसर आनी घरा हाजीर आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं जेजूच्या एकवटान आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सोकली सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत आमकां शासनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू
भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदांचीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगल्या वस्तू बरोस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटां. तुजे सोरशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज 74 D46. जेजू आमच्या काळजांत आसा, दोळे धांपया आनी ताका भितरल्यान आजीर जावया. तो आमचे कुडींतूच न्हय, आमच्या मनांत, आमच्या भावनांनी आनी आमच्या आत्म्यांत आतां वस्ती कोत्ता. ताचें जिवीत आमचें सोबें अदीक वाडोवन दी. आपलेपण आमचें काडून उडोवया, ताका दिवया. दिलेलें आसा
ताच्या जिवितान आमी एक जावन जिवया. घे दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या दयाळ बापा, ह्या पवित्र जेवणांत अमोर जिविताची सफळ खुणां तुवें आमकां घडोवन दवरल्याय. तिचे वरवीं सासणाचें तारण आमी जोडूंक पावूं म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. आमेन. मातसोगत बसात. पयले सुवातेर तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. कितलो तोकोस घेवन तुमी ह्या कृपेच्या नोवेनाक आयल्यात आनी येतेल्यात. तुमचेर सुबा आशिर्वाद पडो आनी खरेपणी साहेब तुमकां बरेपण दितलोच. हांव देव बरें करूं म्हणटा फादर मॉविन डिसूजा. ते आमचे प्रांतांतले जेजुईट हावजान ते आसात. ते वावुरतात आमच्या जाणटेल्या पाद्री पासत कितें तरी गोळा करच्याक. म्हणजे दुयेंसां आसतात तांकां पळोवपाक थोडी मदत जाय. ते भायर आसतात तांकां तुमी थोडी मदत करात. त्याच प्रमाणे आमचे पळय ब्रदर्स आसात पाद्री जातात तांकांय मदत जाय. आनी हे भाशेन ते तुमकां थंयसर फॉर्म्स दितले. तुमकां तर मदत करूंक जाय जाल्यार पयशांची. हांव देव बरें करूं म्हणटा कोयराक. सकाळीं आयिल्ले बाय आतांय आयलां. तूं तांकां देव बरें करूं. हांगसर कितलोच लोक वावुरतात. ही मांडावळ साकिस्तांव करतात. बाकीचीं आसात. आमचे वॉलंटियर्स आमकां मदत करतात. आनी हांगसर खरेंच बरी माणसुगेन आतां सगळ्यो वस्तू घडोवंक लागलेल्यो आसा. देवा कारगां दिवया. लोक म्हाका सदांच म्हणटालो कितें चलता हांगसर. सोंपें न्हय तें. म्हणपाक सोंपें. कितें म्हणून कोत्तेलें. आतां कोविडाक लागून आमकां थंयसर माणसुगेन तांकां भितर हाडूंक जालेलें आसा. आमी म्हणटा तुमी माणसुगेन यात. आमचो लोक पर्यंत कांयचे कांय न्हेसोन येता इगोर्जेन तांकां पर्यंत आमी आडायता. सगळे जाणांक आडायंक लागल्या. तांकां भितर येवंक दिना. ते खूब पाटी पियोन येताले तांकांय भायर दवरता. आनी शिस्तीन सगळो लोक आतां भितर येता आनी वेतात. दर्शन घडटा बरें. आनी हेंच आमकां करूंक जाय आसलेलें तें करूंक जाल्लेलें आसा. आमकां खूब मदत तांची आनी तुमची सगळ्यांची मेळटा. देव बरें करून तुमकां सगळ्यांक. आतां ही कृपेच्या नोयनांनी तुमकां सांगलां आमचे पाद्री थंयसर कुमसाराक आसतले. तुमच्यान कुमसाराक मिसा आदी मिसा उपरांत वचोंक जाता. मिसां हे भाशेन आसा तुमी जाणत पूण तुमकां परतून कळयता. 6, 7, 8 आनी सांगे 4:30. 5:30 6:30 दवरूंक ना आमी. कित्याक म्हणलें लोकांक मागीर त्रास जातलो घरा वचपाक. म्हणटून ती 2 आमी घेवंक ना. पूण गरज आसूं जाल्यार घेतले हांव. आतां ह्या 7च्या आनी 8च्या मिसाक लोक जालोलो आसा. आनी हे सांगेचे मीस कडेक लोक जातलो. कित्याक आमी आतां ती पासीस केलेले आसा. फामील आसत जाल्यार तांच्यान बरोबर बसोंक जाता. नाजाल्यार MHA गायडन्सान आमकां 200 लोकांक दिलेलें. पूण फामील आसत जाल्यार आमच्यान तांकां लागीं दवरूंक जाता. आनी हे भाशेन 200 वयर पर्यंत घेवंक जाता एके वतीन. तर नंबर आमचे वयर गेल्लेले आसा. 7च्या मिसाक 8च्या मिसाक आतां आनी ना. म्हणून ते भाशेन ना. आतां ह्या मिसाक पळोवया. तुमकां तर पासीस ना घेयात. पासीसूय बरे आहात.
एक तुमकां एक तुमचे कडेन आसलो जाल्यार बरें पडटलें भितर येताना पर्यंत दाखयलें जाल्यार सोंपेपणी तुमकां ते भितर सरोंक दितले आतां म्हणनाय तूं हे भाशेन मोटरां हे सायडीन काडूंक जाता ते सायडीन भायर काडूंक जाता नाल्यार कितें गर्दी हांगसर जाताली पूण ते आमी बंदोबस्त केलेली आसा 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान म्हणजे बांय आसा सायबाची थिचोर मीस जाता तें कपेल मोडटालें वांशे सगळे वावयेन खाल्लेले लोक म्हणटालो आमी करया पूण गव्हर्मेंटान आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ गोवा ताणें आमकां तें करून दिलेलें आसा बियॉन्ड म्हणटा पळय तेका ताणें आमकां बरें करून दिलेलें आसा आतां बरें जालेलें आसा मीस थंयसर जातलें 10 वरांचेर म्हणटच सोनारो दीस मिसां हे भाशेन 6, 7, 8, 10 आनी 4:30 आयतारा दीस हे भाशेन मिसां 6, 7, 8, 9, 15, 10, 15 आनी 4:30 6चे मीस आनी 10, 15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले निमाणे दिसा 6, 7, 8 आनी 4:30 9:30चे मीस ना पुरसांव ना कित्याक चड लोक जायत जाल्यार मागीर बेश्टेच आमचेर घराणी घालूंक फावना एमएचे गायडन्स आमी दवरूंक ना म्हणून पूण ह्या वर्सा म्हणून तो आमी तें आमी घेवचें न्हय पूण सगळीं मिसां व्हडलीं मिसां कशीं जातलीं दोबाज्यान जातलीं आमी 5 सकाळच्या हांगसर पवित्र बुजोवन घेता सदां ह्या तेंपार आमी 5 घेता आदी आमी 5:30 घेताले पूण तुमचे पासत मागता आमी आनी खूब लोक ह्या पवित्र बुजवणेंत आख्या संवसाराक भाग घेवंक लागला तर तुमचे पासत आमी मागता तुमी आमचे पासत मागात आमच्या यूट्यूबाचेर तुमी खूब जाणांनी सबस्क्रायब केलेलें आसा सबस्क्रायब म्हणजे पयशे भरूंक नाका सबस्क्रायब म्हणजे तुमी तर करशात थंयसर तुमकां तें ऑटोमॅटिकली आमचें कितें कोत्ता तितलें मेवतलें खूब वस्तू कोत्ता मिसांच न्हय पवित्र बुजवण आसा खुर्साची वाट आसा मंगळार आनी शुक्रार मंगळारा दीस इंग्लीश भाशेन शुक्रारा दीस आमचे भाशेन 8चे मीस जालें म्हणटच ते आमी घेता पुरसांव घेना हे सायडीन पूण हांगसरूच रावन कोत्ता खूब लोक पळयता ते आनी भाग घेता तेर्स आसा सादो आनी पवित्र पुस्तकाचेर आदारलेलो आजून वयर काडूंक ना तो आदलो आहा पूण नवो कोत्तात आमी त्या भायर सांत भक्तांचेर आमी खूब हें केलेलें आसा तर हे भाशेन कार्यक्रम खूब आहात आतां 17 एक खेरीत मीस आमी दवरलेलें आसा फादर वास्को द रेगो 16 वर्सां ते हांगसर रेतोर आसलेले म्हणटच ते फेब्रुवारीचे 17 मेले 90 आनी 100 वर्सां आसलेलीं नाका आनी ह्या म्हयन्याचे मीस आतां दवरलेलें आसा बिशपपुऱ्यान येतलो कित्याक ताणें भरपूर वावर केलेलो आसा हे पळय ग्रंथ आसा ते सगळे भाशांतर ताणें केलेले आसा दुसऱ्यां बरोबर पूण ताचो व्हडलो वावर आहा हें पुस्तक वाचपाचें ते आमचो पवित्र पुस्तक गायनाचे जेलो तातूंत 500 गायन आसा तातूंतलीं 350 ताचीं आसात पूण खूब वावर केलेलो आसा हांगसरूय खूब सुदारणां केलेलीं आसा ताणें तर देवाक आमी आर्गां दिवया आनी तेच्या आत्म्या पासून मागया देव बरें करून तुमकां सगल्यांक उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर पोदेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा देवाचे व्हड आतां मागणी घेवया भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत बोल्लो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता जोडेकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटा आमेन
गीत घेऊया पेज 240 U19.